बार्देसांत शुक्रारच्यान भटक्या सुण्यांक खातीर 7 दिसांचे वॅक्सिनेशन करपाचो उपक्रम सुरू जातलो। ह्या उपक्रमात सुमार 10 ते 12 हजार सुण्यांक लस दितले। नागरिकांनी ह्या उपक्रमात मदत करची म्हूण मंत्री निलकंठान विनवणी केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जवळ आमची 100% आम्ही वॅक्सिनेशन केलें, पण हें करून सुद्दां आमकां दिसून येलें की आमी बॉर्डर स्टेट आमचे महाराष्ट्र बॉर्डरीन तालुका आसल्या कारणान हें आमी रिस्क घेवंक जायना आनी हेज्या खातीरूच आमचे कडेन एविडन्स असो आहा की कम्युनिटी डॉग्स जे आहा, स्टेट डॉग्स म्हणटात आमचे NGOs, एनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन, स्टेट गव्हर्मेंट, लोकल बॉडीज सगळे इतकें स्टरलायझेशन आसून रेडी आसून तरी सुद्दां बर्थ रेट जी आहा ती वाडत आसा आनी ह्या वाडपा खातीर गव्हर्मेंटान सजेस्ट केलें WAVS आनी MR हांकां रेबीज मारता आसतना वॅक्सिनेशन दिता आसतना आमी स्टेरिलायज करपाचें आनी हें काम WAVS रेडी जाल्यात आनी ते जेंकां स्टेरिलायज करून आयडेंटिफाय करतले। जवळ 101,500 मॅन पॉवर ह्या फाल्यांच्यान आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कोलवाळे हे आमी हांगा स्टार्ट करतले। 1,500 लोक इनवॉल्ड आसतले, 32 वॅक्सिनेशन टीम्स आसतले। हो मॅसिव ड्रायव्ह ऑल ओवर द बार्देश ह्या 8 दिसां भितर आमी करूंक वयतले आनी 12 इंटरनॅशनल व्हॉलंटियर्स एंड स्टाफ, 19 व्हॉलंटियर वेट्स एंड वेट स्टुडंट्स जवळ मोठ्या प्रमाणात हे आमी करूंक सोदता आनी हें करता आसतना आमी मागता की लोकांनी आमकां मदत करप, जे रेबीज वॅक्सीन जे आहा हांकां मदत करप आनी आयडेंटिफाय करप जेणे करून हो भेटसायदाचो प्रश्न स्टेट डॉग्साचो खंय तरी आमकां बऱ्याक येतलो। हें सगळें करता आसतना प्रश्न एकूच आहा की सिन्स 21 फेब्रुवारी कॅम्पेन बेगीन जातलेंच, पूण जाता तितके बेगीन 100% वॅक्सिनेशन करून 100% स्टेरिलायझेशन जावपाक जाय। हो आमचो सरकाराचो मुद्दो आनी हेज्या खातीर हांव थँकफूल म्हणटा आमचे रेबीज मिशनाक किंवा WASAक की ते हार्ड काम करतात आनी करीत आसा। Surveillance going on in this state. When we identified these 3 cases in Bardas Taluka during 2023 and 2 cases in 2024 in the animals, the government initiated action and they told to wipe it out at any cost so that to maintain the state in the rabies-free zone. So, based on the advice of the Honorable Chief Minister and Honorable Minister for Animal Husbandry, we worked on it and this campaign is now happening with a massive drive to wipe out the virus from Bardas Taluka, because the border talukas like Pernem, Bicholim, Satari, it is accepted because that is in the border. We are getting it from the endemic Maharashtra state, but getting inside this Bardas Taluka is not allowed because it is not in the border. So we have to do some action, quick action. So based on that, this campaign has been organized as per the direction of the government, and this will be for a short time of 1 week with about 150 people on the road doing this vaccination, sterilization and education and everything. In addition to that, lot of international volunteers, a lot of local Indian volunteers and students are also participating. Altogether 1,500 people are going to be on the road for the next 1 week in Bardas Taluka.